तुका आयची गेम कशी गेम बेस्ट केला बरें बरें दोन्ही गेम सारखे उमेदीन खेळ्ळे बरें एक्सायटेड जाल्ली सारकी फर्स्ट हाफ आनी सेकंड हाफ कित्याक कोण दोन्ही टीम खेळटाय ती भाशेन सारकी जिखपा खेळटाली बेतालबाटी मातशें सुपिरियर आसले आनी 2 गोल मारले पूण बेनावली बेड लागले एक 3 गोल तरी पोलाचे पडले सो बेतालबाटी जिखली म्हणून काय ना बरी टीम आधी जिखली बेनावलीन भरपूर ट्राय केल्ली पूण बेड लागले 3 गोल तरी पोलाचे पडले सर हे भुरग्यांक मॅसेज कितें दितात भुरग्यांक अशें बरें डिसिप्लिनान खेळपाक जाय सपोर्टर येताय ते उमेदीचे येताय न्ही पूण तेम बॅड मॅसेज घेवपाक शिरपणा ते उमेद दिताय थिंग भायल्यान रावन थोड्या प्लेयरांनी स्वताचे आनी कितें इश्यू तेमी आपल्याक बरें खेळून दाखोवपाक जाय आनी इंटर विलेज म्हणटा ते न्ही तेंगे डेवलपमेंट हेजेर तेमी वयर सरपाक जाय हिंगा हिंग बरें खेळ्ळे ते मुखार दिश्टी पडले आनी फुटबॉल खंय ना इंटर विलेज वालो आहा सद्या उठा व्हरपाचें इंटर विलेज वालो न्ही आतां फुटबॉल म्हणलें इंटर विलेजीक वालो घेतलो मुखार देखून फुटबॉल हांगा गोंय आहा आनी इंटर विलेजीचे उद्देश आहा म्हाका दिसता हांव ते खूंय वचत इंटर विलेजी पळय बरें फॅशन आहा न्ही दुसऱ्या हितून जायना हिंगाच विलेज न्ही त्यो सारकें फॅशन ओपन दाखयताय ते सपोर्टर आजी पळचोय बेतालबाटी कसो सपोर्ट बाणालकारांक कसो सपोर्ट हांव बाणालकार म्हणून सारकें आहा तें उलयलां फॅशन आहा थिंगा ओके सर थँक्यू सर